हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आणि आयज आमी एक्सप्लोर करपाची हा दोना पावल व्यू पॉइंट. सो गायज अजून हांव वचोंक ना व्यू पॉइंट बीन पळोवपाक केन्ना आणि भरपूरशे डिफरंट कितें कितें जाल्लें आहाय थंय. सो गायज चला तर आयज आमी एक्सप्लोर करूया व्यू पॉइंट आमचो आणि तोय बीन दोना पावल. सध्या पणजे पावली आसा. सध्या लोकेशन सर्च करता. सो तुमकां हांव सांगूंक सोदता की हांगा न्हय पणजे गार्डन आसा पळय, एनिमल हजबंडरी आसा. सो तुमी तुमच्या कुत्र्यांक म्हण आनी कोणाक म्हण वॅक्सिनेशन करूं शकता. हांगा बिंदास येवन गार्डनाचे ओपोजीट आसा सारकें दाखयता तुमकां. हे पळयात हो बोर्ड आसा हांगसर न्हय ह्या बिल्डिंगेन वॅक्सिनेशन बीन आसा करतात. आणि गार्डनाच्या तोंडा मुखारूच आसा हे आसा गार्डन आनी तेच्या तोंडा मुखारूच आसा हो हांगा एकदम व्हडलो बोर्ड मारलेलो एनिमल हजबंडरी म्हणून. सो गायज फायनली आमी व्यू पॉइंटा कडेन पावली. माझे नाम मरे किती उसका नहीं है, उसने नहीं लिया. मोबाइल में होगा ना. मोबाइल में नहीं. ना रे सगळे गेले माझ्या मोबाईलातून. उसके मोबाइल में कुछ नहीं. तरी पळय आसा जाल्यार कितें फोटो. सो गायज आमी व्यू पॉइंटा कडेन पावली. बट चेकिंग बीन कितें कितें आसता, आय डी कार्ड बीन. जे कोण गोवन्स आहा पळय तांकां हांगसर आय डी कार्ड दाखोवचें पडटा आनी जे कोण ट्युरिस्ट आहा तांकां हांगसर 40 रुपीज कितें तरी पे करचें पडटा. सो संजया कडेन आय डी आसली, म्हाजी आय डी नासली तरी बट एक्सक्यूज दिवन धाडलें आमकां. आनी बरें आहा हांगसर एक्चुली. पावस बीन पडल्यार भरपूर बरें दिसता आसतलें. हांगसर ती हेजी शूटिंग जाल्ली न्हू. हेजी हांगसर न्हू हांगसर जाल्ली ती. हांगसर न्हू दिसता खंयची ती शूटिंग जाल्ली ती. एंड गायज हो जो व्यू दिसता पळयात हो सकयल्यान दिसता. तरी पण आमी अजून वयर वचोंक ना, टॉप वचोंक ना. टॉप वचपाचें आसा आनी हांगसर सद्या असो व्यू दिसता हांगच्यान.
आणि फातरांचेर पळयत न्हू कितलेशेच कुल्ल्यो दिसता आमकां सामके. हे पळय लारां पळयात कसली येता. आणि किती व्ह्यू आसा पळयात. एंड फ्रेंड्स आता आमी वयर या एकदम टॉप आणि पळोवया व्यू कसो कितें दिसता तो. सकयल्यान तर व्यू पळोवन घेतला आमी, बट आतां पळोवन घेवया आमी एकदम टॉप वचून कसो कितें व्यू दिसता तो आमकां. हेडिंग कितें आहा? आणि तुम्ही पळोवू शकता हांगसून सुद्धा व्यू एकदम पावर दिसता. सो इमॅजिन करा जेन्ना पावस पडटा आसतलो तेन्ना कितलो व्यू बरो दिसता आसतलो. आतां तर कडक वत आसा, बट आमकां जर पावस पडलेलो जाल्यार आनिकूच व्यू पळोवपाक बरो मेळटलो आसता. बट खरें सांगूंक जाल्यार भरपूर ऑसम व्यू दिसता हांगच्या. हे जे व्यू असले ते सगळ्यान मिडियम असले आणि आता जो लास्ट उरला तो एकदम टॉप व्यू. तोय बीन आमी पळोवन घेवया सगळ्यान टॉप व्यू कसो कितें दिसता. चला तर या. मागीर हांगसर बसया. हांगसर मातशें वतान बरें दिसता. हांगसर सावळेन बसपाचें मागीर व्यू बरें दिसता न्हू हांगसून. हां कितें चड वयर या. फ्लोरा यो. आणि हो आसा सगळ्यान एकदम टॉप व्यू. तुमकां उदकाचोय आवाज येता आसतलो, वाऱ्याचोय आवाज येता आसतलो आणि सगळ्यान बेस्ट म्हटल्यार ओपन स्काय आणि तितूनच सगळो समुद्र दिसता आमकां. व्यू पॉइंट नो सिरियसली सांगूंक जाल्यार व्यू एकदम पावर म्हणटात तो. आणि हांगच्यान फूल समुद्र दिसता. तेतूनच उदकाचो आवाज पळया कितलो बरो येता. एकदम शांत बसपाचें हांगसर आनी व्यू पॉइंट एन्जॉय करपाचो. तुमकांय बीन सजेस्ट करता हांगसर एकदां तरी विजीट करा, पळयात. भरपूर टॉप व्यू एकदम बरो आसा, ऑसम आसा म्हणूं शकता. हांव तुमकां लोकेशन दिता डिस्क्रिप्शन बॉक्सान, तुमी चेकआउट करा. आनी वयल्यान सगळो टॉप व्यू दिसता. पळोवं शकता तुमी लांब लांबसून सगळें दिसता हांगच्यान. कशें दिसता न्हू हांगसून हे व्यू पॉइंट कसो दिसता. हां व्यू पॉइंट कसो दिसता तो. पावर म्हणजे कितें पुलप कितें आनी त्या पुलासून आमकां येवचें पडटा. मागीर आमी तितल्यान थंय गेली, तितल्यान मागीर अशी वयर येयली न्हू. सो गायज आमी टॉप व्यू एन्जॉय करून आसली तशी सकयली येयली आनी हांगच्यानूय तुमी पळोवं शकता कितलो व्यू बरो दिसता तो. एकदम ऑसम दिसता. जसो वयर वयतना व्यू दिसता तसोच सकयल दिसता. आमी तर व्यू पॉइंट एन्जॉय केलो. तुमी केन्ना प्लॅन करता आनी तुमी जर प्लॅन करता जाल्यार शुअर सजेस्ट करता हांव तुमकां हांगसर येया. जेन्ना पावस पडटा तेन्ना तर मुद्दामूच येया पळोवपाक. आनी समज तुमी प्लॅन करता जाल्यार आयडेंटिटी तुमची कितें तरी दवरा, आधार कार्ड म्हण अशें कितें तरी दवरा. कारण गोवान आसा तांकां आयडेंटिटी मागतात आनी ट्युरिस्ट आहा तांकां पे करचें पडटा. सो शुअर तुमी हांगसर येयात आनी एन्जॉय करात. बरें दिसता न्हू, वारो बरो मारता. हय अशी जाली बस.
आम्ही लिंबू सरबत पिवपाक गेला आणि काय लागली ताण सरबत पिवपाक गेले. सो थँक्यू. सो गाईज आम्ही येयली व्यू पॉइंटाकडसून. आता आम्ही आसा प्रेझेंट चिल्ड्रन पार्कान, कारण आता भरपूर वत आसा कडक एकदम आणि तेका लागून आम्ही हांगसर येयली चिल्ड्रन पार्कान. सो आमचे फोटो बीन काडपाक बरें आहा म्हणून आमचे फोटो बीन काडपाक रावल्या सध्या. तशी हे पार्क आम्ही एक्सप्लोर करची नसो, जस्ट फक्त फोटो काडपाकूच रावले. आणि खरें सांगल्यार अजिबात पावस ना, कडक एकदम वत आसा. सो थंय आमी एक्सप्लोर केलें मातशें आणि आतां आमी चिल्ड्रन पार्कान फोटो मारतली घरा वयतली. आणि गाईज सध्या आमी येयला मिरामार बीच एक्सप्लोर करपाक. जर्मन शेपर्ड जाता त्याच्या फुड्यान कितें म्हणटा? तू गोपुरान शूट करूंक लागलो. आम्ही गरीब मनशां म्हणटा, मोबायलान शूट करता. तर आमी पयशे घाल, आमच्या कडेन थंय पयशे झाडांक लागता पयशे. आमच्या हांगसर बँकेन लागता पयशे. आमच्या झाडांक लागना पयशे. कोण केल्लो ह्यो चड हांगसर चड कोण येयना दिसता न्हू. हांगसर चड कोण विजीट करिना दिसता. मेन बीच थंय तो फुडें. हां कितें येयले सगळे लागता बीन. म्हाका दिसता हांगसर फूल जाल्ले पावसान न्हू. हांगसर पावसान बिचाचें उदक मुगो दर्यांतले सगळे दिसता. नाल्यार ते फोटोशूट चालू आहा पण थंयसर फोटोशूट चालू आहा. आणि गाईज ही जी लाकडां दिसता पळयात, हे पळयात, ही लाकडां न्हय आमी एक्वेरियमान यूज करूं शकता ड्रिफ्ट वूड म्हणून. आणि ही लाकडां हांव घरा कडेन करता, म्हणजे भरपूर प्रिपेरेशन करचें पडटा तेका. सो हांगसर पळयात इजिली मेळटली आमकां. हांगसर शूटिंग चालू आहा. मिरामार
व्यू पळयात दंपारचो पाववर दिसता सांगतो मिरामार बीच सध्या. आणि नाही झाडां बीन लाकडां बीन व्हांवून येयल्ली आहा तो पळय संजय थंय कितें तरी करता. ही सगळी कडेन लाकडां दिसतली तुमकां. आणि हे पळयात हा हे पळयात सगळी कडेन लाकडां. हीच लाकडां न्हय हा एक्वेरियमान यूज करता ड्रिफ्ट फूड म्हणून. हे पळयात ऐका पळयात हो आमचो थर्ड पॉयंट असलो. थर्ड पॉयंट आम्ही एक्सप्लोर केलो मिरामार बीच. सो गायज हो आसलो आमचो लास्ट स्टॉप पर्वरीम कोकेरो कडेन. बावरची बिर्याणीवाला शॉप आसा आनी हांगसर आमी बिर्याणी एन्जॉय केली. शूट करपाक पॉसिबल जावंक ना कारण भरपूर गर्दी आसली. आनी हांगसर तुमी विजीट करा. एकदम गरमागरम बिर्याणी मेळटा. दम बिर्याणी 170 रुपीज प्लेट आसता बट भरपूर गरमागरम आसता आनी फ्रेश मेळटा सामकी. सो तुमी बीन ट्राय करा आनी म्हाका कमेंट करून सांगा की कशी कितें हांग असली टेस्ट ती.